येवकार हा समृद्धा कणगावकर सुरेपळ्याचे हेडलाईन्स। असोळणा गांजाच्या लागवडीचेर तापली ग्रामसभा। 33 लाखाच्या बागेच्या नूतनीकरणाविशीं चौकशी करपाची मागणी केल्या ग्रामसभेच्या वांगड्यांनी। खोतीगांव पिंपळामळ रान खात्याच्या बांदकामाक लागून थळाव्यांक जाता त्रास। गेट घातल्यार पुराय गावात येवं शकता आडमेळी। या फाटल्यान मास्टरमाइंड कोण? थळाव्यांक पडला प्रस्न। कामगारां सयत शेतकारांची समस्या पयली घालात जाग्यार, मागीरच खण कंपन्यांक दियात एनओसी। मये पंचायतीचे ग्रामसभेत थळाव्यांनी केली मागणी। आणि आता ह्यो कोंकणी खबरो विस्तारान। असोळणा गांजाच्या लागवडीचेर ग्रामसभा बरीच तापली। तशेंच 33 लाखाच्या बागेच्या नूतनीकरणाविशीं चौकशी करपाची मागणी ग्रामसभेच्या वांगड्यांनी केल्या। पळयात रमेश नायक रावताचो रिपोर्ट। आमी आसात ते असोळणा आसात आणि हे असोळणाचे गार्डन आज असोळणा पंचायतीची जी ग्रामसभा आसली ह्या ग्रामसभेक ह्या गार्डना वयल्यान भरपूर तापली आणि ती म्हणलें जाल्यार हे 33 लॅक्सांचे काम ह्या गार्डनाचे केल्ले, पण हांगा 1 लाखात सुद्धा काम जालें ना अशें ग्रामस्थ जे आसा ग्रामसभे येयल्ले लोकांनी आज म्हणले कडेन आसा। आनी तेज्याकूय व्हडली म्हणल्यार ह्या गार्डनाक हांगा ड्रग्साचो वेव्हार जाता आणि हांगा हितून भितर ड्रग्साची झाडां जाले कडेन आसा। ड्रग्स म्हणल्यार गांजाची झाडां जाल्यात ही लोकांनी दाखयले कडेन आसा। जे आज ग्रामसभेक जो बोवाळ जालो की ह्या गार्डनाक हांगा भुरगीं येवन ड्रग्स पितात आनीक सोरो पितात आणि त्याच बरोबर हांगा गांजा व्हडलो वता आणि ह्या गार्डना भितर गांजाची झाडां जाले कडेन आसात आणि ती झाडां ही ग्रामस्थांनी जे लोकल आसा हांगचे तेणी आमकां दाखयले कडेन आसा। आतां ही पळोवपाचें आणि ते गांजाची झाडां व्हेरीफाय करपाचें हें फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाचें काम आसा, कुंकळे पुलिसांचें काम आसा। आनी आमी मागतात की बेगीच्या बेगीन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आनी कुंकळे पुलिसेन येवन हांगा मातशें लक्ष दिवचें आनी ती गांजाची झाडां काय कितें म्हूण तें पयलीं पळोवचें पडटलें। कित्याक आमी कांय त्या झाडां वळखनात, पूण लोक सांगता कोताक ती झाडां आसात ती गांजाची आनी हेजेर बेगीच्या बेगीन एक्शन जावचें। असोळणा गार्डनाचें नूतनीकरण जालें, 33 लाख खर्च केला खंय, पूण 1 लाखाचें काम दिश्टी पडना। रातच्या वेळार थंय लोक सोरो पिवपाक वा ड्रग्स घेवपाक बशिल्ल्याचे थळावे सांगतात। गार्डनांत आतां गांजाची लागवडय जाल्या, आतां तर थळाव्यांक आनीक भंय पडला। मोस्टली हिंगा ड्रग्स राती पिताय आनी ती पोंत हिंगोळीताय, ते पोंताचे इतली ड्रग्सा झाडां जाता हिंगा, समजे काय कळटा तुका। आनी एक चिरस भुरग्यांक हेळपाक वच, पूण हे नसा कोताय ते ड्रग्स घेताय ते भुरगे इंजन यो राती कळ्ळे आनी तेज बराबर पिताय बी हिंगा। सो म्हजी एक मागणी कितें, सरकारान आनी पंचायत लेवलाचेर एक एक्शन घेवचें हेजेर आनी भुरग्यांक बंद करचें येवपाचें। हालीं धाकट्या भुरग्यांक जाणट्यांक भोंवपाक तितल्यांक दवरचें, पूण ड्रग्साच्यो आनी सोरे पिवपा एक्टिविटी जावपाक जायना। आज हेच ग्रामसभे बोवाळ जालो न्हू तुमगेलो? एक घराचो आतांय बोवाळ जाला, पयलोय बोवाळ जाला, पूण ग्रामसभा पंचायत लेवलाचेर कांयच एक्शन जावंक ना। ओके, आज तुवें दाखयली ती झाडां कसली? ती ड्रग्साची आतां हांगा जाल्यांत घालताले आनी हेचेर कोण कांय करना। कोण गेला? तुम्ही बिल पास केल्या, बिल 36 लाखाचा बिल पास केल्या आणि पळयता बिल 36 लाखाचा बिल पास केला, 13, 11, 13, 36 लाखाचा बिल पास केला। तूंय जाणा हांवूय जाणा ते बिल पास केला। and I asked you, one you said repair, the other one you said maintenance, the third one you said renovation. 3 times you took out the tender, correct? There is not a sign of it there. There is not a sign. See, what I'm trying to tell you is, you have passed the, you have taken out a tender, completion, when it is, you have to sign the check, it comes back to you. Correct, no? You and the sarpanch and the ward member, please go and see, no, whether it is done or not. If the work says maintenance, then has maintenance been done? This is the scope of work. Has it been done? Have you gone and checked that? It clean today or not? And I have asked you for an inquiry on this because I claimed it to be a scam. But you said, you gave me a reply in the Gram Sabha what? That you cannot do this in this Gram Sabha. I am asking you, this is the body which is constituted by the 73rd Amendment of the Constitution.
गोवा 365 खातीर रमेश नायक राऊत, गौतमी गावकार आणि मुझेफ शेख. कामगारांसयत शेतकारांची समस्या पयली जाग्यार घालात, मागीरच खण कंपन्यांक ना हरकत दाखलो म्हळ्यार एनओसी दियात. मये पंचायतीचे ग्रामसभेत मागणी जाली. तशेंच लॉ कॉलेजीचो प्रस्न ग्रामसभेत परतून तापलो. मये पंचायत ग्रामसभेत साबार विशयांचेर चर्चा जाली. मुखेल म्हळ्यार खण कामकाजाक लागून लुकसाण जाल्ल्या शेतकारांक लुकसाण भरपाय दिवपाची ग्रामसभेत मागणी जाली. थळाव्यांक दिल्ले सनदीचो प्रश्न लेगीत ग्रामसभेत गाजलो. कामगारां सयत शेतकारांची समस्या पयली जाग्यार घालात, मागीरच खण कंपन्यांक एनओसी दियात म्हण थळाव्यांनी मागणी केली. शेती पिटार जाल्या म्हण शेतकारांक काम दिल्ले खरे, पूण आयज ते कामगार घरा आसात हाची खंत शेतकारांन उक्तायली. ग्रामसभेन आमी शेतकारां मार्फत एक विशय दवरलेलो की ज्यो कंपनी ह्या भागान कितलीशींच वर्सां काम करता, ह्या कंपनींनी जे लुकसाण केल्लें आसा पर्यावरणाचें, न्हंयो, शेतां, ह्याच्या बाबतीन तेजे जे परिणाम जे आसा ते आयज दिसपाक लागलेले आसा. आमी गुगल मॅप सुद्दां जरी पळयलो जाल्यार 2007, 8, 9, 10 अशीं शेतां आतां कमी कमी जायत येयल्या. कित्याक तर हांगा सगळें सिल्टेशन जाल्लें आहा, माती सगळी पडल्या आनी तो ड्रेनेज सिस्टम पूर्ण कॉलॅप्स जाल्लो आहा. हांगासल्यो पोंयो, न्हंय, पयराची न्हंय हें सगळें मातयेन भरलेलें आसा. सरकारा कडेन आमी खुबशीं निवेदनां दिल्या, पूण तेजेर कारवाई बेगीन जायना आनी कारवाई न करता नवीन नवीन लीजूय सरकार दीत आसा. टायमार जेन्ना कन्स्ट्रक्शन जालें आनी पॉलिटेक्नीक स्टार्ट जाली त्या टायमार आमचे जे स्थानीक मये ज्युरिडिक्शनाचे लोक कितके जाण कामाक लागले भुरगे, तो एक. आनी दुसरो म्हणजे मेन इश्यू तो पंचायतीन हेंच्यांनी ग्रामसभेक तो बरोवंक ना, हांवें उलयल्लो की त्या टायमार आमकां मयाकारांक कितको बॅकलॉग आहा की आमचे मयाचे भुरगे कितके हांगा डिग्री घेवपाक प्रायोरिटीचेर घेवपाचे हो कितें तरी एग्रीमेंट जाला हें तुमी मागचें म्हणून. 2 फेब्रुवारीक मिटींग जाली आनी आमची पंचायत 3 एप्रिलाक लेटर करता, म्हणजे 2 म्हयन्यांनी. म्हणजे कितकी गाफील ही पंचायत आसा, सरपंच आसा हो आमकां निदर्शनान येता की अशी जर पंचायत 2 म्हयने जर एक बरो विशय जो लोकांक खातीर आसा, लोकांच्या शिक्षणाचेर आसा जावं आनी कितें हो विशयाचेर जर 2 म्हयने हे डिले करता जाल्यार हे पंचायत कशी मुखार चलयतले हेजेर आमकां दुबाव आसा. पंचायतीन तेंच्या हेच्या खातीर जो टॅक्स आहा तो रिकवरी 41 लॅक्स कितें रिकवरी केला म्हणून तेंच्यांनी आतां म्हायती दिल्या. पूण जे कॉम्पेन्सेशन आहा ते कॉम्पेन्सेशनाकूय ह्या पंचायतीन फुडाकार घेवचो आनी मयाचे जे शेतकार भाव आसा तांकां ते दोनूय कंपनी कडसून कॉम्पेन्सेशन मेळचें हेका ह्या पंचायतीन लीड घेवचे. मजगती या सगळ्या प्रश्नात लक्ष घालून थळाव्यांच्यो मागण्यो राज्य सरकारा मुखार मांडपाचें आश्वासन सरपंचान दिलें. आमचो सनदीचो जो आमच्या गव्हर्मेंटान सनदी दिल्या तितून ग्रामस्थांचे एक निवेदन आहा. ग्रामस्थांनी एक प्रश्न धरला तो क्लास 2 वयरसून क्लास 1चेर हाडपाची आनी हे प्रोविजनल सनद दिल्या पळय ती अपग्रेड करची, क्लास 1चेर हाडपाची. आनी ही मागणी आहा पळय ती आमच्या सगळ्या ग्रामस्थां कडसून येयल्ली आहा आमकां. तशेंच आमचे हेजो विशय आहा, आमच्या मायनिंगेचो विशय आहा, तेजेरूय आमचे थोडे भाव म्हणजे कामगार आमचे मयेचे तांकां कंपनी घेयना. त्या हेका लागून तेंच्यांनी विशय आमचे कडेन मांडलो आनी तांचो तो विशय सुटावो करपाक आमी तेंचे कडेन मिटींग घेतले, खाण मालकां कडेन मिटींग घेतले. तशेंच जी लुकसाण भरपाई जाता जाल्या शेतीची जावं बागायतीची जावं ती लुकसाण भरपाई तेंचे कडसून करून आमी तांकां दितले. गोवा 365 खातीर महेश गोयकार, मनीषा जाधव आणि ओमकार देशप्रभू. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळय फुडल्यो खबरो. खोतीगांव पिंपळामळ रान खात्याच्या चालू आशिल्ल्या बांदकामांक थळाव्यांनी खर विरोध करूनय पंचायतीचो पुराय तेंको आशिल्ल्याचे दिसून येता. पळयात जेन्ना थळाव्यांनी ग्रामसभेत प्रस्नाची वळेरी मांडली त्या वेळार ग्रामसभेत कितें वादळ जाले ते दाखयता आमचो रिपोर्टर देविदास गांवकार. सर्वे नंबर येता त्याचा मालकी हक कोणाला आहे? थळगाव पंचायतीन ग्रामसभा सोहळ्यात
काणकोण तालुक्यातल्या खोतिगांव पंचायतीची आज ग्रामसभा जाली. खरें म्हटल्यार इतिहासांत पयल्याच फावटी ह्या ग्रामसभेक एक व्हडलें वादंग तयार जालें. गेले कांय दिसां फाटीं साकून खोतिगांव पंचायतीक पिपळामळ हांगासर फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाचें एक घर बांदताले आनी त्या घराक लागून जो गेल्या 2-3 म्हयन्यां साकून सुरू जाल्लो विशय आजुनूय तापतच आसा. सद्याक ह्या संबंदीन फॉरेस्टाचो कायदो कितें किंवा फॉरेस्टाचें परमिशन किंवा कागदी व्यवहार अशा संबंधीचे वेगवेगळे प्रश्न आयज ग्रामसभेक आशिल्ले. जेन्ना जेन्ना ज्या मनशान हे प्रश्न विचारले सरपंचा कडेन त्या वेळाचेर कांय जण हे प्रश्न सरपंचाक विचारता आसतना सरपंचाक कित्याक विचारतात ते फॉरेस्टाक विचारचे किंवा आनी कोणाक विचारचे अशा तरेन हो विशय खंय तरी डायवर्ट करपाचे यत्न करताले. आनी ह्या वेळाचेर सभापती बऱ्याचशा फावटी मध्यस्थी घेवन हो विशय कशा तरी पद्दतीन आमी सुटावो करपाक जाय अशें विनंती करतालो. पूण निमाणे एक कमिटी काडची आनी कितें तरी उपाय करचो असो एक मुद्दो मुखार आयलो. पूण हो मुद्दो कित पर्यंत हाजे फुडें सक्सेस जातलो तो मातसो प्रश्न मातसो गुलदस्त्याक आसा खरो. पूण सद्याक खोतिगांव त्याच बरोबर आतां गांवडोंगरी वाठारांकय हो फॉरेस्टाचो मुद्दो आतां गरमागरम म्हणटा तसो तापपाक लागला. रान खात्याच्या बांदकामाक लागून थळाव्यांक त्रास जाता. गेट घातल्यार पुराय गावांत आडमेळी येवपाक शकतात. हाका लागून थळाव्यांनी त्या बांदकामाक विरोध केल्लो. तरी लेगीत काम चालूच दवरला. अरे जे कंप्लेनर आसा तेका सांगू तुमी जेन्ना ते निवेदन आयले पंचायती त्या वेळाचेर तुमचे खरें म्हणल्यार पंचायतीन जबाबदारी घेवन जॉयंट सायट इन्स्पेक्शन करपाक जाय आसलेले कायद्या प्रमाणे. ते केलें ना तुमी. ते करपाक मागीर प्रॉपर्टी वादी ठरोवं दी. पूण हें काम पयलीं करपाक जाय. कायदे खबर ना. सेक्रेटरी तुमकांय खबर ना कायदे. फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ACF आणि DCF आयिल्ले पळय तेका तुमकां कॉल करून आपयले कल्पेश म्हणून घाल तो आपल्या थंय पोलीस स्टेशनार वचपाक जाय. तू कॉल कर. हांवें स्टाफाक सांगलें तूं कॉल करून सांगा. पूण स्टाफाक सांगलें म्हाका पूण हांवें कल्पेशान आपूण पोलीस स्टेशनार आनी हो गजानन म्हणटा आयलो. जे उलयता ते मातशें रिस्पेक्ट दिवन विनाकारण पंचायतीचे आरोप लायन कांय फायदो ना. आमची एक आसा जाल्यार आमच्या गांवचो कितें तरी डेव्हलपमेंट जातलो. तुमी जशें उलयता ते तुमी सारकें उलयना. कितें उलयलें सारकें? कितें उलयलें सारकें? आमची गाडी मारला सारकें उलयलें मागीर सारकी उलय. गाडी मारता तुका तुमकां जर घेवपाक तयार आसा तर जाय. कोणी समजा XYZ समजा जाय घेवपाक तयार आसा आनी कोणाक घेवपाचें तयार आसा म्हणजे केवळ हांगा ते कोणाचे तरी खापर फोडून ते विशय ताचेर हें करपाक काय ना. कारण तो विशय केन्ना तरी एंड जावपाक आज नाल्यार फाल्यां नाल्यार परवां सोल्युशन दिवपाक न्ही ती गव्हर्मेंट यंत्रणी हायस्ट म्हणल्यार ते चीफ मिनिस्टर दिवंक शकता, फॉरेस्ट मिनिस्टर दिवंक शकता, फॉरेस्टाचो चीफ म्हणजे कमांडर दिवंक शकता. म्हणजे जर त्या समज सॅटिस्फॅक्टरी जर आमकां आन्सर मेळ्ळें आसत तर जायत न्ही. जर आमचं चुकता का ताची चुकता म्हणजे जनतेक ताजो न्याय जाय. म्हणजे न्याय त्या संदर्भात जर तुम्ही पंचायतीकडे तुम्ही सजेशन नाव दियात आणि त्या संदर्भात तुम्ही चर्चा करू येता. गोवा 365 खातीर देविदास गांवकार, गौतमी गांवकार आणि ओमकार देशप्रभू. बेतोड्या कोनशे कोडार निरंकाल पंचायतीची ग्रामसभेत पंचायतींनी अचकीत घर करात वाड केल्ल्यान बोवाळ जालो. पूण ह्या बोवाळा उपरांत पंचायतीन एकमतान घर कर वाड उणें करपाचो थाराव संमत केलो. आयतारा जाल्ली बेतोडा कोनाशे कोड्डार निरंकाल ग्रामसभा बरीच तापड जाली. घर कराच्या बोवाळा उपरांत घर कर उणो करपाचो थाराव संमत केलो अशें सरपंचान सांगले. तशेंच पंचायत BDOक मान्यताये खातीर थाराव पास करतली अशेंय तांणी मुखार सांगले. प्रलंबीत उदरगतीची कामां, मुखेल रस्त्यार हॉट मिक्स, रस्त्या कुशीक आशिल्ली गटारां आदी विशयांचेर थळाव्यांनी चर्चा केली. पंचायतीत जे आमी प्रश्न मांडटात ते पंचायत संबंधीत खात्याचेर धुकलता अशेंय थळाव्यांचे म्हणणे. पळयात. आयज बेतोडा निरंकाल कोनशे कोडार ह्या पंचायतीची ग्रामसभा चालू आसा. पूण खुबशे अशे इश्यू आसा जे सुटावे जावपाचे कांय नामूच ना. जशे की एक स्पेसिफीक इश्यू म्हणटा तो रस्त्याचो. मेजर बेतोडा 4 रस्ते जे आसा तुमच्या जंक्शना वयल्यान जो इंडस्ट्री कडेन पर्यंत पावता
हो रस्तो जाल्यार वर्सां पयलींच्यान आमी बोवाळ घालता ग्रामसभेक येवन की रस्तो करचो म्हणून. जावं खूब फावटी अशी मागणी केली की मिनिस्टर आसा जे हांगासर MLA आसा तेणी येवन हांगासर सुभाष शिरोडकरांनी लोकांचे ग्रीवन्सीस आयकुचे म्हणून. सो खुबशे लोकांनी मेजर होच आशिल्लो इशू की रस्तो हो जावचो म्हणून सारको. जावं जी रस्त्याक काम करता आसतना जी गटारां भरल्यान ताचो पावसान लोकांक त्रास जाता ती क्लीन करची म्हणून. जाल्यार हेजेर कांयच एक्शन जायना. जावं पंचायत आमी जे ग्रामसभेक प्रश्न मांडटात तेजेर अशें करता की हे सगळेच इशू डिपार्टमेंटाचेर दुखयता. पंचायत आपूण जावन हेजेर कितें फॉलोअप घेतलो हेजेर कांय उलोवपाकूच तयार आसना केन्नाच सारकी. हे गोश्टीक वर्स जावन गेले, हे रस्तेच जायना सारके क्लीन जायना. जावं खुबशे इशू आसा त्या टॅक्साचो इशूचेर खूब बोवाळ जालो. हे इशू सुटावेच जायना हे पंचायतीन. अशें करून वर्सांची वर्सां हांगासर हे फोंडकुलाच्या रस्त्यान लोकांक भोंवपाक पडटा. आनी एक इशू येयलो गार्बेज इशू येयलो. गार्बेज इशू कितें जालो? गार्बेजीचो इशू म्हणल्यार जे आतां सेग्रिगेशन प्लांट जो जावपाक जाय थंय अशी वर्सांची वर्सां पेंडींग आसा. तुमी फुडल्यान पंचायतीचे पळोवंक शकता ती मशिनरी हाडून ती मशिनरी पळोवन गेली. जावं तुमी हांगा फाटल्यान एक रिक्षा जी आसा ती हाडून दवरल्यार वर्सां जालें तेजेरूय ती रिक्षेक ड्रायव्हर मेळना तांकां एक सादो. जावं ती मशिनरी चालू करपाक ती शेड चालू करपाक तेंचे कडेन जायना. आनी ड्युटींतल्यान फायनूय पडपाची आशिल्ली तांकां. जर हो प्लांट चालू जायना जाल्यार फायन आसा. जाल्यार ती फायन पडल्या काय जाण कोण बट हे चालू करपाचें कांय नांव ना. आज तुम्ही जे प्रपोज केल्ले अशें म्हणून आयकूं येता जे टॅक्साचे कितें एक्चुअली कितें जाल्लें? एक्च्युली प्रपोज केले पळय हें म्हाका कांय खबरच ना. आतां एक वेळ कशें आसा हांव ग्रामपंचायतीक प्रेजेंट आसतलो कारण थंय म्हजी सायन आसा. पूण जो प्रश्न त्या टायमाचेर येयलो पळय त्या टायमाचेर हांव थंय नाशिल्लो. सो हांवें ते प्रपोज करूं ना की हें सामकें शुअर आसा हांवें ते प्रपोज करूं ना. मेन विशय कितें आशिल्लो आमचो टॅक्सेशन. त्या पंचायतीन भरमसाट टॅक्स वाडयला. जो आमी पयलीं 1,000 रुपया भरतालीं आतां 4,000 रुपया असो टॅक्स वाडयलो. त्या खातीर सगळे ग्रामस्थांनी सामके चावताळेले आशिल्ले तो टॅक्स कमी करपाक जाय. हांगा इंडस्ट्री बी कितें चलता तें आमकां लागना. ते तुमी म्हटलें कितें टॅक्स लाया तो आमकां लागना. पण जे एग्रो बेल्स आनी बारीक लोक आसात मातयेचीं घरां आसा किंवा तेरासाची घरां आसा पत्र्याची छडी आसा हांकां वेगळो वेगळो टॅक्स येवपाक जाय. त्या खातीर मागीर सगळ्यांचें सहमत जालें आनी तांणी नवीन सांगलें की झोपडपट्टी आसा न्ही ताका 70 रुपया एका घराक. मागीर मडाचें म्हणजे मातयेचें घर आसा न्ही ताका 5 रुपया. RCC घर आसा न्ही RCC बेत्याचें ताका 12 रुपया. आनी एग्रो बेल्स आसा न्ही म्हणजे एग्रो बेल्स इंडस्ट्री ताका 20 रुपया पर स्क्वेअर मिटर. आनी ज्यो कमर्शियल आसा न्ही तांचे 100-200 कितें आसा तें तो आमकां लागना. त्या प्रमाणे आज हें फायनल जालां. पण मागीर लास्टाक हांणी कितें म्हटलें सरपंचान कितें म्हटलें की हें प्रपोजल आमी व्हिडियो धाडटले म्हणून. तुम्ही म्हटलें हांगा लोकल गव्हर्नन्स ही म्हटली मोठ्यांतली मोठी बॉडी तर तुम्ही म्हणजे व्हिडिओ कित्याक धाडटा तुम्ही फायनल करा. कित्याक शेवटी टॅक्स हो तुम्ही कलेक्ट करतात न्ही. पंचायत ग्रामसभा इज द पावर, सुप्रीम पावर. आणि जेन्ना ग्रामसभेक भोवमतान जेन्ना ठराव पास जाता तेन्ना तो इम्प्लिमेंट करपाक पंचायतीक कांय जायना. तेंच्यांनी हय म्हटलां बट हेतूंतल्यान एक पॉझिटिव्ह आउटकम येतलो आनी सगळ्या लोकांक जो ज्वलन प्रश्न आशिल्लो तो एकदम हांगा सगळे समोचारान सगळें चलतालें सुरळीत. गोवा 365 खातीर कृष्णा नायक, समृता खणगांवकार आणि वैष्णवी साळगांवकर. दवल्ले दिगरपाल ग्रामसभेच्या वांगड्यांनी ग्रामसभेत कोरम नाशिल्ल्यान तिडक उक्तायली. रस्तो रुंदीकरणाक लागून ही ग्रामसभा आपयल्ली पूण सरपंच आनी पंच वांगडीत हजर नाशिल्ल्यान थळाव्यांनी तिडक उक्तायल्या. दिगरपाल वाठारांत रस्तो रुंदीकरण जावपाचें आशिल्ल्यान ग्रामसभा आपयल्ली. ग्रामसभेन लोक येवन तका करून वाट पळयत रावले पूण सरपंच आनी पंच वांगडी येवकूच ना. थळावे तिडकीन ग्रामसभा सोडून गेले. 11 वांगड्यां मदले फकत 5 वांगडीच हजर आसले. आयज वेगवेगळ्या कामांचेर ग्रामसभेन चर्चा जावपाची आसली पूण हाका लागून ग्रामसभा जावंक ना. आज रोड वायंडिंगा लागून तेंच्यांनी मिटींग दवरलेली आनी ती गाडी भोंवताली समज कित्याक तेंगे पयलीं 25 मेंबर ना 11तले 5 जाण येयले आनी फाटीं पेपरार येयले की तेंचे इलेक्शन घेवपाक म्हणजे 3 म्हयन्यान एकदां ग्रामसभा जाता. पूण हे 3 म्हयने एकदां तुमी पळोवपाक न्ही सरपंच ना पंच ना कोणूच ना जाल्यार तेंचे इलेक्शन घेवपाक तेंच्यांनी व्हिडिओन कंप्लेन दिवपा तेंचेर कित्याक लोक हांगा बेकार ना येवपाक लोक आनी आज लोकूय येवना सर कित्याक रोड वायंडिंगा लागून आपयल्ले सगळे लोकांक. लोक कोण ना तेन्ना आनी मेन पयलीं पंचय ना आनी अशें कितले मिटिंगे थंय पंच नासतात न्ही सारके सरपंचय नासतले. 3 लास्ट ग्रामसभेक 3 आशिल्ले काय आनी आतां 5च आसा. मागीर ग्रामसभा कित्याक दवरता ती पंचायतूय बंद करा मरे. लोक बेकार पडले हांगा येवपाक काम धंदो सोडून. आयज ग्रामसभा जेन्ना आसलेली तेन्ना कोरम ना म्हणून 10 दिल्लो टायमींग 11:15 स्टार्ट केल्या.
आणि तीवूय जाल्यार फक्त 4 मेंबर घेवन. लास्ट टाइम जेन्ना ग्रामसभा आसले तेन्ना फक्त 3 जण ग्रामसभा पंच मेंबर आसलेले. जेन्ना आमी लास्ट टाइम क्वेश्चन केल्लो कित्याक येवना म्हणून कांय करपा जायना तेंक जाल्यार तेमी येवपाचे हे भाशेन ते आन्सर दिताले आनी आयजूय 5 मेंबर आसाय. म्हणजे लोकांनी येवन हेंचे तोंड पळोवन पोतून वचपाचें. लोकांची काम जावपा नाका. जेन्ना जर तर लोकांक फेस करूंक जायना जाल्यार हे पंच मेंबर जाताय कित्याक. जेन्ना कॅबिन मिटींग आसता तेन्ना 11 पंच रेडी आसताय कित्याक थंयसर जाय ते सायन मारपाचे फायल येयल्ले आसताय. मिनिट्स कॉपीचे कन्फर्मेशन करपा आसलेले की कन्फर्मेशन जे कोणीच सपोर्ट केलें ना. लोकां मदीं मानशी आसता मिनिट्स जेन्ना सेक्रेटरी वाचून तो लोकांक कन्फर्मेशनाक धाडटा तेन्ना कोणूच ते लोक आमचे ग्रामसभेचे कोणूच ते मिनिट्साक कन्फर्मेशनाक नांव दिना जालें म्हणून ते एंजर जालें. इशू कितें आसा? इशू ते गेलते ग्रामसभेचे आसलेले 27 ऑक्टोबराक जे ग्रामसभे जो जाल्लो पळय तो इशू आसलेलो तो थोडोच कितें तेंचे इलिगेशन आसलेलें कितें आपलें नांव घातलेलें ते हेजेर ग्रामसभेक आनी तो म्हणटालो आपूण ना तेतून ना पूण तुमी घातलेलें. पूण आमी मिनिट्स कॉपी चॅक केली तेजे उजेरूच तो कोण इलिगेशन घालता ते. पूण ती पळयल्यार तेजें कांयच नाशें. तो म्हणटा आपल्या कडेन कितें पेपर आसा पेपर ताका आमी मंडे घेवन आपयला. गोवा 365 खातीर रमेश नायक राऊत, गौतमी गांवकार आणि वैष्णवी साळगांवकर. परतून घेवया एक वेवसायीक विसव. विसवा उपरांत येवकार पळय उरिल्ल्यो खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाणें आयतारा जाल्ले मन की बातच्या 121वे कार्यावळीत पहलगामाच्या हल्ल्याचेर बोट दवरले. ह्या दहशतवादी हल्ल्याक काश्मीरातली शांतताय भंग करपाचो यत्न जालो अशें ताणें म्हळें. मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतय लायव्ह मन की बातच्या कार्यावळीत वांटेकार जालो. 22 एप्रिलाक जाल्ल्या पहलगाम दहशतवादी हल्ल्याक लागून दरेका नागरिकांचे मन दुखी जाला. पीडित कुटुंबाविशीं सगळ्यांक खोल सहानुभूती दिसता. दहशतवादी हल्ल्याच्यो प्रतिमा पळोवन दरेक नागरिक रागान आसा हे म्हाका समजता अशेंय तांणी सांगले. आज जब मैं आपसे मन की बात कर रहा हूं तो मन में गहरी पीड़ा है. 22 अप्रैल को पहलगाम में हुई आतंकी वारदात ने देश के हर नागरिक को दुख पहुंचाया है. पीड़ित परिवारों के प्रति हर भारतीय के मन में गहरी संवेदना है. भले वो किसी भी राज्य का हो, वो कोई भी भाषा बोलता हो, लेकिन वो उन लोगों के दर्द को महसूस कर रहा है जिन्होंने इस हमले में अपने परिजनों को खोया है. मुझे एहसास है हर भारतीय का खून आतंकी हमले की तस्वीरों को देखकर खौल रहा है. पहलगाम में हुआ ये हमला आतंक के सरपरस्तों की हताशा को दिखाता है, उनकी कायरता को दिखाता है. ऐसे समय में जब कश्मीर में शांति लौट रही थी, स्कूल कॉलेजों में एक वाइब्रेंसी थी, निर्माण कार्यों में अभूतपूर्व गति आई थी, लोकतंत्र मजबूत हो रहा था, पर्यटकों की संख्या में रिकॉर्ड बढ़ोतरी हो रही थी, लोगों की कमाई बढ़ रही थी, युवाओं के लिए नए अवसर तैयार हो रहे थे, देश के दुश्मनों को, जम्मू कश्मीर के दुश्मनों को ये रास नहीं आया. आतंकी और आतंक के आका चाहते हैं कश्मीर फिर से तबाह हो जाए और इसलिए इतनी बड़ी साजिश को अंजाम दिया. आतंकवाद के खिलाफ इस युद्ध में देश की एकता, 140 करोड़ भारतीयों की एकजुटता हमारी सबसे बड़ी ताकत है. यही एकता आतंकवाद के खिलाफ हमारी निर्णायक लड़ाई का आधार है. हमें देश के सामने आई इस चुनौती का सामना करने के लिए अपने संकल्पों को मजबूत करना है. हमें एक राष्ट्र के रूप में दृढ़ इच्छा शक्ति का प्रदर्शन करना है. गोवा 365 खातीर मनीषा जाधव आणि ओमकार देशप्रभू. गोंयांत सोमारा सुके हवामान दिसपाची शक्यताय आशिल्ल्यान पावस पडपाची शक्यताय ना. नितळ मळब आनी धुक्याची शक्यताय आसतली. हवामानाची कसलीच शिटकावणी दिवंक ना. धुक्याच्या परिस्थितीक लागून कांय वाठारांनी दिसपाचें प्रमाण उणें जावपाक शकता. देखून प्रवास करप्यांनी जतनाय घेवची. तापमान स्थिर उरपाची शक्यताय आसा. तापमान 35 ते 27 डिग्री सेल्सियस मजगती उरतले.
सोमारा सुके हवामान, हवामानाची शिटकावणी ना, नितळ मळब, पडटले धुके, तापमान 35 ते 27 डिग्री सेल्सियस. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365 च्या कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv आमच्या वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट फॉलो करात. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365 मोगासो.